Holy Communion. Come and be blessed. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. आयचो विशय आसा काल्तिकाय आनी बोगसणे. मान्योत आग्नेल काल्तिकायेच्या आनी बोगसण्याच्या शेगुणांनी बोल्लोलो. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. आयचो विशय आसा काल्तिकाय आनी बोगसणे. मान्योत आग्नेल काल्तिकायेच्या आनी बोगसण्याच्या शेगुणांनी बोल्लोलो. जेजूच्या पाटलावदारांच्या जिवितांत काल्तिकाय आनी बोगसणे आसूंक गरजेचें. जेजून आपणाकूच खाली बोरितो केलो आनी सेवे चाकरेचो चाकोर जालो. जेजू खुर्सार वळवळून मरताना आपणाक खुर्सार खिलायल्ल्या दुस्मानाक कोरयान बोगशिले. डिरेक्टर आसतना आमचो आग्नेल आपल्या गुरूच्या पावलांनी चल्लो आनी नम्रतायेचो आनी खाल्तिकायेचो सगळ्यांक नमुनो जालो. रायतूरचे सेमिनारींत आत्मीक डिरेक्टर आसतना सेमिनारीच्या रेतोराचे कुशीक दुसरो जागो ताचो आसलो. पूण पाद्र आग्नेल सदांच जेवणाच्या मेजार निमाणो कोनशाक बसतालो. आपणाक तो मान फावो न्हय म्हूण म्हणटालो आनी आपले पोजिसांव कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें. पवित्र कोमिन्यांव भुरगो आसतना आग्नेल पयलो कोमिन्यांव घेवच्या आदल्या दिसा ताणें आपले पयले कुमसार समोर उमले आनी मोगान पयल्या कोमिन्यांवा दिसा पवित्र कोमिन्यांव शेवचे आदीं आग्नेलान बोडे खाल्तिकायेन आनी मोयपासान आपल्या आवय बापाय कडेन बोडे खाल्तिकायेन आनी मोगान बोगसणे घेवन पवित्र कोमिन्यांव शेवंक मुखार गेलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. Check test, my test, check. Check. Test. मिसाची इंतेसावा दिनवासनीचे मीस आनी बोरी भलायकी मागता कायताना आनी आंतोनियो वाज आगासाई. दिनवासनीचे मीस भेटयता आरेंजा बॉर्जिस चिकाली Sound test. Test. सगळीं उबी रावया. Ami sokli yo kardi
तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवन तुका आनी देव कृपा आयज दिवं. येसू मोरे म्हणून वांटो घेवंक तुमा सोमेस्तांक माय मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून. तुमचे सवे आसूं. नोवेन ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार नवे आनी बदलणी जावप. आयज मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय मानिवंत आग्नेल खालतेकायेचो आनी बोक्सोन्याचो मनीस. खालतेकायेन आनी बोक्सोन्यान जियोंक आमच्या जिवितांत बदलणी आनी नवसोरणी येता. खालतेकाये वरवीं हेर सगळे शेगूण फावो जाता म्हूण आमकां ओळख आसा. मानिवंत आग्नेलाच्या जिवितांत खालतेकायेचो आनी बोक्सोन्याचो गूण व्हडा प्रमाणे दिसून येता. हे गूण आपणावंक भाग्यवंत जावपाची आशा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी घोडे आमी आमच्या जिवितांत खालती आमी जावंक ना, बोगसोण्यांची मनशां आमी जावंक ना. देवा लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पोरवेला देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो सगुन्यांव सारून सांगता. वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपान मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावोन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सोबेच्या सेवकांनी येरांक कोरची चाकरी करून घेवची म्हूण न्हय, पूण तांणीच येरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुजे पवित्र सोबेच्या मुणयाऱ्यांक तांच्या कामांत सुडसुडाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांतल्यान थिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राज करता देवा सासणाच्या सासणांक. Amen. भाग्यवान पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वन ओदीक तो खालतो जालो, मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोले सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचनेन पुरगोडचें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार
आमचो जबाब जातलो परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. परतून म्हणुया परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. 5वी चार तुजी चोरवणां थंय म्हाका विसवतून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान खोड्ड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सोयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पडयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गार Sorves Borak, soy, soy, sorves Borak, sorves Borak, soy, soy. Kiedy vorti udar pon, amcia somia Jezuce, alegre sauce catir, Apollo salodor pon. Sorves Borak, soy, soy, sorves Borak, sorves Borak, soy, soy. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत तांचें कोटा. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक पर्यान तांणी भावार्थ सोडूंक ओडून व्हरचे आदीं तांकां गोळ्याक दांतांचें पेड बांदून दर्यांत उडयलीं जाल्यार तांकां ओदीक बरें जातलें. चोतराय धरात. तुजो पेलो तुजेर चूक करीत तर ताका शिडकाय, आनी तो आपली चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूचो. धर्मदुतांनी सोम्याक म्हळें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हळें, सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटोन वच आनी दर्यांत रिगून पाळा सोद अशें ह्या आमोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Konkani tuka Krista. म्हज्या भोवप्रीतच्यानू, जिवितांत 2 व्हडलीं पातकां आसात. आनी खंयचीं तीं पातकां? पयलें म्हणल्यार देवाक नाकारप, टू डिनाय द एक्झिस्टन्स ऑफ गॉड.
आनी दुसरें व्हडलें पातोक म्हणल्यार हांव कोणाक पयलो जागो दिवंक टू मेक माय सेल्फ द सेंटर ऑफ एवरीथींग. मनशा कुडाचें व्हडलें पातोक कितें जालें काय उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. तो देवाची आज्ञा नाकारता. आनी दुसरें म्हणल्यार तो देवा भाशेन जावंक सोदता. सैतानान म्हणलें तूं हें फळ खावशी जाल्यार तुजे दोळे उक्ते जातले, तुमी देवा भाशेन जातले. म्हज्या प्रिटिशा न्हू, जो मनीस हांवपणाक जागो दिता कितें म्हणटा काय तो, हांव नंबर 1, हांव सगल्यांचो माज, हांव पयलो, सगळे म्हजे भोंवतणी घुमोवंक जाय. तो गोरवान तो फुलता आनी सुबेड्डो तो जाता. मिजाशी तो जाता. तो मोरा भाशेन आपले पाकटे तो फुलोयता आनी आपूण राजा म्हूण दुसऱ्यांक तो खडोयता. कित्याक आपल्या उतरांनी, आपल्या चाली वरवीं आनी आपल्या कोन्या वरवीं. असलो मनीस कोणाक सोंसचो ना. कोणेच ताका कितें म्हणलें जाल्यार तो एकदम रागार जाता. तो सूद घेवंक सोदता, तो विंगास घेवंक सोदता आनी बोगसणे दिवंक सदांच फाटी. जिवितांत तो एक पार्रो सोरोप जाता. म्हणटच जो कोण सुबेड्डो जाता, आपल्यापणाक पयलो जागो दिता, दुसऱ्यांक बोगसूंक ताका मन येयच ना. पोत्तेंच कोणेच ताका दुखयला जाल्यार तो ताची सूद विंगास घेता. तर जेजूचें मन कितें काय, पयल्या वाचपांत आमी आयकलां जेजू खालतो जाता. तो देव जावनूय तो मनशाचें रूप तो घेता आनी इतलो तो खालतो जाता बापाचे कुशीक खुर्साच्या प्रॉलंगार पुर्यान. आनी दुसरें म्हणल्यार जेजू आमकां कितें सांगता काय, दुसऱ्या वाचपांत ह्या विचाराक जबाब मेळटा, बोगसणेन दियात. कितले म्हूण बोगसणे? एक पावटी न्हय, 2 फावटी न्हय. कोणूच तुजे लागीं बोगसणे मागशी जाल्यार ताका बोगसणें दियात. आनी जेन्ना आमी बोगसणे दिता, तुमी चिंतचें न्हय तो मनीस ओस्कोत, ताका आपल्याचें कांय पडोंक ना. फकत कोणाक बोड आसा आनी बोडवंत आसा तो दुसऱ्यांक बोगसणे दिवंक तो तयार. जाल्यार आयज जेन्ना आमी ह्या मिसांत वांटो घेता, आमकां एक देख मेळटा. मानेवून पाद्र आग्नेल जावन आसलो खालतो. तो जावन आसलो बोगसण्यांचो मनीस. तो जावन आसलो खालतो. वडिलांक सदांच तो ताचें उतर आयकतालो. जेन्ना तो सांवड्डे आसलो तेन्ना ताका सुपिरियरान ताका म्हणलें, वच माजोड्ड्या वच आनी प्रवचन कर. आनी आग्नेलाक ताका बरो जोर आयिल्लो. आनी त्या समयी कितें करतलो आसलो? तो म्हणटा, ना, म्हजे सुपिरियरान सांगलां म्हाका थंयसर वचूंक, हांव वेतलोच. आनी ताचो रूम बॉय आहा, तूं कित्याक वेताय? तूं बरो नाय. तो म्हणटा, ना, म्हजे सुपिरियराचें उतर आज्ञा हांव सोकला उडोवचो ना. आनी तसोच तो गेला माजोड्ड्या सांवड्डेसान, देवाचें उतर परगोटला आनी परतून आयला. आनी अजाप कितें? ताचो जोर पळय आसलो तो नपयत जालो. खालतो मनीस. तो म्हणटा,
तो म्हणटालो सुपिरियराचें वडिलाचें आयकप म्हणल्यार व्हडपण. एक बोडी देखून आसल्यार आनी तो सुपिरियराचे उपकार ते बोडयेक हांव मान दिवपाचो. दुसरें म्हणल्यार तो बोगसण्यांचो मनीस. एका दिसा पणजे बातीन घालन गेलोलो तो आनी कोण ओक्रिस्टी भाव ताका पळोवन तो म्हणटा हांव नोको हो दादलो वो बायल गेला ताका दवरला आनी बातीन वयर काडले. तेन्ना ताच्या बाराबरच्यांनी ताका दवरला सकला उडयलो आनी मारूंक सोदताले. आग्नेल म्हणूंक लागलो आसूं दी बुकसूं या ताका. जाल्यार सगल्यांनी सोडलें ताका आनी म्हणलें वच आनी केन्नाच हे भाशेन करिनाका. म्हज्या भोव प्रितच्यांनो, आमी वर्ती जावंक सोदता जिवितांत ओय उपाय जावन आसा खालतिकाय आनी खालतिकाय आनी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाक कठीण आयशू वर्तमानान आमी आयकलां. जेन्ना ते आपोस जेजूचे आयकला ताणें म्हणलें आमचो भावार्थ वाडय म्हणजे तुजें की तूं सांगताय तें आमी मानून घेवंक हें आमचे लागीं मानून घेवंक जायना. जेजू म्हणलें तुका भावार्थ आसला जाल्यार तुज्यान असले बोगसणे दिवं येता. आनी खरेंच म्हणल्यार हे तीन वस्तू आमची खालतिकाय व्हडपण आनी भावार्थ बाराबोर वेतात. जंय भावार्थ आसा खालतिकाय आसा, जंय खालतिकाय आसा बोगसणें आसा. तर आयज हे मिसान वांटो घेतना भाग्यवंत आमच्या पादाग्नेला भाशेन आमी जावया बोगसणेचे मनशां आनी खालतिकायेची मनशां. उबी रावन थोड्योश्यो आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, यादनीक आनी मोटवाशी मानेवंत आग्नेल भाशेन काकळुतीचे आनी बोगसण्याचे मनीस जावन मुणयारपणाची सेवा करूंक आनी आमकां सदांच बागीवंत जिविताचे नमुणे जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या वडिलांनी आनी तशेंच दर एका नागरिकान मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन खालतिकायेचें आनी बोगसण्याचें तत्वां पयलो आनी वयलो जागो दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताचे देखींतल्यान आनी खालतिकायेचे मनशां जावंक आमकां वायट करतल्यांक बोगसणें दिवन इश्टागोतीन जिवंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमचे गोरजेवंतांक ओनीत संस्थोल्यांक आनी निराशी जाल्ल्या भावा भयणांक बुजवण नीत आनी गोठाय दिवन आमकां उदार काळजा मनाची कोरमून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे
मानिवंत आग्नेल खालतीकायेचो आनी भोगसण्याचो मनीस जावन जियेलो. आमी ताची देख घेवन तो जियेलो ती तत्वां आपणावन देवाचें भोगसणें जोडूंक घेवंक पावूं आनी ह्या वरवीं मानिवंत आग्नेलाच्या सत्करणाचो प्रोसेस वेगीच फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मोच्या प्रिटशनू ही आमची भेट आमच्या सुर्गीच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या नाताले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अख्खे पवित्र सुबेच्या लावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. पवित्र बापा, म्हत्वाची जिविताक तुवें आपोवणें दिलाय. त्या आमच्या भावा भयणांक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कोर. आपणें केलेल्या आंगवण्यांक ती विस्वाशी रावून आनी तुजी मोहिमेवून देवा सगळ्या काळजान सेवा करून हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोर आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नवी आनी सासणी कराराचो परोम यादीक कसो मागलोय. हें ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलोले पोरचेक जेजू राजकी यादनीकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुनियारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमचे सर्वणेचें बलिदान आपल्या नांवान न्हू सोरूंक आनी तेच बराबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुनियारी नेमता. तुजे पवित्र पोरचेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका गोड करूंक तूं तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरजेचे सोडवणेक ताणें आपलें जिवीत भेटोवचें आनी तेच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी गोवाय दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगल्या देवदूतांनी भक्तां संगाती
संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं जेजून उंडाव घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटली ओ तुमी सोमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली तुमी सोमेज घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कावच नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेटच्यांक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत तें वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco gut porgotuja Tuja kursawani ponor život poda Vorvi dumeja kasorori somja Sosaracha sorvonara Amshi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भोगटीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडव आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयो झुजे बागयो धोरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बापा लागीं कितें मागुया आयच्या दिसा, ह्या सांजे दिसा आमकां वर्तींग कोर, व्हडलीं मनशां आमकां कोर, कोण भाशेन बोगसोण्याची मनशां जावन आनी खालती खायन बोललोलीं मनशां जावन. होच आदार आमी मागुया सगलीं बराबर म्हणून. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवश्यान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकाली सुटोय आनी सोर आकारांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोसलांक म्हटल्यार आयज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासना. आमेन. सुमेची शांती आनी कुशालकाय सदांकाल तुमचे सोवे आसून. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणा दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओस्तो जेजू खालतो जावन ताणें सगल्यांक आपले बोगसणे फावो केले. तर ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक पयल्यान ती आयज आमी सगलीं सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली.
Então Jesus por na carça dela morte dela vide catorlono lucacano picololo curisano catorlono lucacano picololo curisano tuci bogor magna civi na bolcisu ani potvi tuci bogor magna civi na bolcisu ani potvi. Gesù mancato saunasai, oroniatlo svadigmana, Deu porciso uciacabo, Israela cecor paudo, Deu porciso uciacabo, Israela cecor paudo, tuci bogor magna civi na bolcisu ani potvi tuci bogor magna civi na bolcisu ani potvi. भावार्थान जेजूक आमी काळजान शिवला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थूया. मोगाच्या बापा, सर्गीच्या खाणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हे प्रार्थन करता. तुजे पवित्र सभेचे सौर मुनियारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वाशी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन परगोटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवं आनी सोमेस मनशांक तुजी सोडवून पावूं ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. बसूया. मोगाल भौमेनो व्हड भवार्थान भोक्तीन आनी बोरवंशान हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन मानिवोत आग्लाच्या सांत करणा पासत आमी मागले. बरोबरूच आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के, आमची पिडा दोनूय देवाक आमी उबारली. मानिवोत आग्लाचे मजतीन दोनूय देवान आमकां काळजाचे ओत्रेक फावो करचे हीच आमची मागणी आनी आवडे. हे मिसाचें बलिदान आमचे पासत दोनूय देवाक उबारला. फादर जोझफ सालेमा शिडोनचे फिरगोजीचो पाद विगार ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवोत आग्नेलाचो भरपूर आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी मागता. कांय कळोवण्यो खेरीत इतेसांवा पासत मिसां तुमच्यांनी ऑफिसांत दिवंक जाता. पिडेस्तांचेर मागणें दर मिसा उपरांत इगोजेंत आसतलें. कोणाकूय कुमसार वो कावन्सिलिंगाची गरज आसा जाल्यार
आमचे यादनीक तुमचे सेवेक आसात. वावरड्यांचो इश्ट हें पत्र तशेंच फादर आग्नेल्स कॉल हें मॅगझीन हाचें सबस्क्रिप्शन कोणाकूच करची खुशी आसा जाल्यार वो तुमचें सबस्क्रिप्शन रिन्यू करूंक जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसा भायर पेंडॉल आसा थंयसर तुमच्यांनी करूंक येता. एक नवी CD पाद आग्नेल आमचे इश्टा वायस पोस्टलेशन केंद्रान उजवाडाक हाडलेली आसा. बँड श्रेणान ती विक्रेक मेळटा. आमच्या पिलार संस्थेच्या पाद्री जातेल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार हाचे वयर बारीक म्हायती बसस डेस्क हें ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड श्रेणान आनी पुस्तकशालांत विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराचे 17 सकाळीं 10:30 वाजता किरीत मीस पिडेवंतांक आनी जाणट्यांक. हे मिसार किरीत भाशेन पिडेवंतांक आमी पवित्र तेलान मागतले. वाक्को सेवा धर्म सुमार 2:12 पर्यंत चलतलो. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कर्णा पासत नोव्हेंबराचे 17 हांगासर नायट विजील आसतलें. सुरू जातलें रातची 9 वाजता आनी सोंपतलें सकाळची 5 वाजता. हो नायट विजील चलयतले ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीसस मॅरी हांचो पंगड. मोगाल भवमिनो मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडेन जेन्ना आमी भवार्थान उलो मारता मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून जायतें बरेपण आमकां फावो करता. आयज बॅप्टिस्ट मार्टीन सांताक्रुस्तान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. हांव पिलार 7वी ते 10वी पर्यंत सेमिनेरीन आसलो तेन्ना मानेवंत आग्नेलाची भक्ती हांवें पिलार अनुभवली. 2007 वर्साक म्हाका मायस्ट्रीन ग्रावीस दुयेंस जालें. म्हजी अस्कोताय आयली आनी म्हजें मासल रोखडेंच अस्कोत जातालें. रोखडो हांव दुयेंत पडटालो. खोंकली जोर म्हाका येतालो. म्हजी परिस्थिती सामकी गंभीर आसली. हांव सारको अस्कोत जावन पोट आनी फाट एक जाल्ली. हे खातीर एक मेलेली कूड कशी हांव हातूनार आसलो. एका वर्सा भितर ICUन हांव 10 फावटी तरी भरती जालो आनी बेजार जाल्लो. निमणो जेन्ना म्हाका हॉस्पिसियोन ICUन घातलो तेन्ना हांवें निर्णय घेतलो आनी म्हज्या घरकान्नीक सांगलें हांव आनीक वखदां घेवचो ना. 2017 पर्यंत सोबार दुयेंसाक हांव सांपडलो पूण पिलार येवन मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन मागत रावलो म्हाका पेकोणी फावो कर म्हूण. सॅक्रिफिसाच्या मनान पिलार लोकांचे टॉयलेट हांव गुप्ती धुतालो. शेकी देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी 2017 वर्साक हांव कुडींत मजबूत जायत गेलो आनी आयज 2023 ह्या वर्साक कांयच वखदां घेनासतना म्हाका पूर्ण पेकोवणी फावो जाली. दोतोर हाका गोवाय दितात. मानेवंत आग्नेलाक हांव दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भौमिनो हो भावार्थ आमच्या भावाचो ताच्या पिडेच्या वेळार आमच्याय काळजामनांनी जायत्यो गरजो घेवन आमी ह्या जाग्यार आयल्या. उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते वेचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी उचुऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा
अगणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोशी आमी मागतां आमी मागतां व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोडपोर घोटणी उदेशी गोड पोरगोटणे उद्देशी मागतां मागतां आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन सर्विस्पो तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आनी आसून सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमी खालती आनी बोगसण्याची मनशां जावंक हो संदेश घेवन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमा समेस्तांक आमी धाडटा देवाचे वडोपकार